पावसात गोयच्यो बहुतेक सरकारी इमारती जीव सोडपाच्या मार्गार आसात। मडगावच्या अर्बन हेल्थ सेंटराची वणत कोसळ्या उपरांत आता मडगावचे आदले नगरपालिकेच्या इमारतीची पाळी येताशी दिसता। बिल्डिंगेचे कोपचे पडून सोरयो दिसपाक लागल्यात। पळयात संदीप तुयेकाराचो रिपोर्ट। आज मडगाव म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन बसता तेजे कॅबिना सायडीतले जी सिलींग आसली ती थोडो प्लास्टर पडिल्लो आसा। फाटल्या खूब दिसांनी खूब पावसा दिसांनी मडगावचे खुबशे बिल्डिंगेचे हेल्थ सेंटराचे थोडे आसा। तशेंच काल फाटीं पावण्यार एक बिल्डिंगेचो सज्जा कोसळ्ळो। तसोच आतां हे म्युनिसिपालिटीन पाविल्ले आसा। म्युनिसिपालिटीच्या बिल्डिंगेचे सिलिंगाचे थोडे सिलिंगाचो पोर्शन थोडो पडिल्लो आसा। सांगत आशिल्ले की म्युनिसिपल बिल्डिंगाची हेल्थ इज इन व्हेरी प्रिकेरियस कंडिशन, कित्याक ताका निग्लेक्ट जाता। आतां पळय सगळी वॉल्स इतली फुगल्या, केन्ना पडपा अर्बन हेल्थ सेंटर पडले हेजो एक भाग पडपा हें ना, रोड सुद्दां दिसली पडटा वयर। आज पळय पळय सकाळी हें प्लास्टर कोटिंग जो आसलो तो सकयल पडला, कोणाक कांय जावना, दॅट इज फायन। पूण इतलें हें जाल्लें आहा, निग्लेक्ट जाल्लें आहा बिल्डींग, आनी हे भाशेन ही इतली आयकॉनीक बिल्डींग सपोज डॅमेज जाली जाल्यार आनी आम कितले लॉजर गजालांनी उरपाना। सो आमी मागता गव्हर्मेंटा कडेन म्युनिसिपालिटी कडेन मातशें एटेन्शन करा ह्या बिल्डिंगाचेर, नाजाल्यार ही अर्बन हेल्थ सेंटरा वचून ह्यो पडपाची आसा। जितले लायम मोटराचें जें बांदकाम आसा त्या भाशेन कितली उदक लागप म्हणटा जाल्यार तेका हें उरपाना, स्ट्रेंथ उरपाना। मातशें कितें अशें वायब्रेशन जालें जाल्यार पडपाक शकता। आतां तो आर्क दिसली पडटा, ते क्रॅक्स येयला, क्रॅक्स येयला तर इट इज अ सायन ऑफ सम व्हेरी डेंजरस सायन ती, कित्याक इट इज नॉट ऑफ कंक्रीट हो आर्क आसता, ते वीथ लॅटरायट स्टोन। आनी तो मोदलो स्टोन आहा तो मोस्ट इम्पॉर्टंट आसता। तो मोदलो स्टोन सपोज पडलो जाल्यार एंटायर कॉलेप्स जाता ऑन इट्स ओन। सो मागता आमचे इंजिनियर आहा हांगा कितलेशे, हाचेर कित्याक लक्ष घालना तें म्हाका समजना। तुम सगळे आख्खे मडगांवचे जे बिल्डिंगाचे फायल येतात त्यो बिल्डींग तुमी चॅक करतात, सारकें आहा, प्लॅनिंग सारकें आहा, हें सारकें आहा, तें सारकें आहा, आनी आपली स्वताची बिल्डींग हे भाशेन निग्लेक्ट करप हें सोबना आमकां। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी।